आज कलेक्टर जी जावन आसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशनराचे सो ताजे बरोबर मिटींग आशिल्ली ऑल पार्टीज सगळे पार्टीचे आणि आमी वी रिप्रेझेंटेड द काँग्रेस पार्टी आणि ह्या मिटींगेक आमी गेल्ले आणि ही मिटींग जावन आशिल्ली फॉर रॅशनलायझेशन ऑफ पोलिंग बुथ्स म्हळ्यार थोडे बुथ्स आहा ते चेंजीस जाल्ले आहा म्हळ्यार न्यू बुथ्स तयार केल्ले आहा न्यू पोलिंग स्टेशन केल्ले आहा थोडे बुथ्स शिफ्ट केल्ले आहा आणि थोडे बुथान वोटिंग ट्रान्सपोर्टेशन जाल्ले आहा म्हळ्यार एक सेक्शनांतल्यान दुसऱ्या सेक्शनात सो हे भाशेन तांणी लिस्ट दिल्ले आहा सगळे समजला सो ह्या खातीर मिटींग आशिल्ली वेन इट कम्स टू मारगांव आमी डिमांड केल्लो आहा की 2 बूथ मडगांवचे बूथ नंबर 2 आणि 6 हे दोन्ही बूथ मोती दोंगरार आसा आणि पयलीं ते सकयल आसताले नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रायमरी स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल थंय आसताले हे सडनली वयर शिफ्ट केल्ले आहा आणि वयर शिफ्ट केल्ले कारणान कितें जाल्लें आहा की एक वाटेन इलेक्शन कमिशनाचो रूल आसा की पोलिंग डेयाक 200 मिटर्स मुखार रावपा जाय लायन मारून दितात थंय टेबल घालपाचें ते आयल्यान कोणे गर्दी करून रावप ना वेरेज ह्या दोनूय बुथान एंटायर रेजिडेन्शियल हें आसा हॅबिटाट आसा आनी एंटायर क्रावड जाता आनी आमी हेंवूय कळोवन दिल्ल्या कलेक्टराक जी साऊथ गोवा हें आसा इलेक्शन ऑफिसर आहा की मडगांवचो आमदार हाक सोडून आनी कोणाक एंट्री दिना ते फॉर कॅम्पेनिंग समजला पर्सन आंगार येता समजला लास्ट टायम आमी पार्लमेंट इलेक्शनाक पयल्ले आसा सो हेंवूय सांगिल्लें आहा आमी जेन्ना आमकां कॅम्पेनिंगाकूच सपोज दुसरे कॅन्डिडेटा थंय एंट्री ना जाल्यार पोलिंग दिसा कितें जावपाक शकता तें तुमी चिंतात म्हणून समजला कित्याक ह्या टायमार जेन्ना पोलिंग पार्लमेंट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ह्या रुलींग सरकाराक बीजेपी कॅन्डिडेटाक बीजेपी हाका एक चाबूक पडले आहा थंय वोटींग काँग्रेसी वाटेन जावन सो आतां थिंगाच लोक आहा तो आमकां सांगतात भिरांत थिंग सांगपाक कित्याक आतां फुडलीं जे इलेक्शन येतले थंय आमचे दबाव आसतलो आमकां टेररायज करतले अशें करून आमकां इनपुट्स दितात सो ते खातीर आमी डिमांड केल्लो आहा की हें करचें म्हण शिफ्ट करचें म्हण